पर्यावरण खात्याक CZMP आराखडो तयार करपा खातीर सुचोवणे करपा संबंधान शुक्रारा मुरगांव पालिकेन बसका जाली. बसकेन दर्यादेग वाठाराचो आराखडो तयार करपा खातीर मुरगांवच्या लोकांनी दर्यादेग वाठारांत पर्यटन वेवसायाच्या नदरेन कांय सुचोवणे केल्यात. बसकेन गोंयचो आवाज संघटनेन आराखड्या संबंधान लोकांक मार्गदर्शन केलां. Coastal villages are they already fishing in villages are already, but at the same time तेंच्यांनी थंय tourism activities incorporate केला आनी म्हाका दिसता फिशींग कम्युनिटी एज वेल एज टुरिजम ते वांगडा हातीन हात घालून चलता, तेजेर कांय डिफिकल्टी ना. आतां तुमी जाणा आसतले मुरगांव तालुक्यात मायनिंगाचो खूब इफेक्ट जाला. मुरगांव पोर्ट पयले भशेन आतां तशें प्रॉफीट मेकींग एंटायटी उरोंक ना. सो आतां आमकां वास्कोकारांक समज टुरिजम हाडपाक जाय जाल्यार बायणा बीच इज द बेस्ट लोकेशन. सो म्हाजें रिक्वेस्ट सदांच आसतलें की बायणा बीच आमी टुरिजम एक्टिविटी प्रमोट करपाक लागून ती बीच आमी युटिलायज करपाक जाय. This is a citizens prepared plan, which the citizens prepared, taking the stakeholders into confidence, and we submitted it to the council. Council was kind enough to place it before the emergency meeting today, and there was a discussion, and the plan I believe has been approved. Now, what we kept in mind was to preserve the traditional occupations, that is of the traditional fishermen and other traditional occupations along the coast. Secondly, we also kept in mind the restitution and restoration of certain areas which have been eroded over a period of time. For example, Kharevada beach. So we have proposed that the old beach should be restituted and rejuvenated. And we have also done a lot of ground truthing. We have marked the places of where there is fish breeding sites and other things, and also and the corals which are there near St. George Island, and because these should be conserved, these areas, these eco-sensitive areas should be conserved for posterity, and there is no other better way or no other better plan than the CZMP plan. लोकांनी तयार केल्लो दर्यादेग वाठाराचो आराखडो मुरगांव पालिकेन आपणायला. आनीक कांय सुचोवणे करपाचे आसल्यार आराखडो सरकाराक धाडच्या पयलीं करचे, अशें नगराध्यक्ष रावतान सांगलें. आयज आमी स्पेशल मिटींग दवरलेली CZMP प्लॅना खातीर. तो आमकां गव्हर्मेंटान ब्लँक म्हटल्यार विथआवट म्हटल्यार आयडेंटिफाय करचे आदी आमचे कडेन प्लान येयल्लो. आमी कावन्सिलान फिशरमॅन्स कोण सिनियर सिटीजन आहा तांकां मेळोन आमी हो प्लॅन डिझायन केल्लो. तितूर आमकां 2 मनशांनी हेल्प केल्लो आहा, सावयो तसोच आनी कॅप्टन फेर्नांडीस, तसोच सोनुर्लेकर बाब तेणी आमकां खूब हेल्प केल्लो आहा. तशेंच वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा तेणी आमकां हेल्प केल्लो. जुजे फिलीप डिसोजा हो इनवॉल्ड आसलो भितर हो प्लान करपाक. आमी सगल्यांक घेवनूच हो प्लान केल्लो आसा. आनी आमी इवन 2 दीस पयलीं आमी पेपरार एड घातलेली की कितें कोणाची क्वेरीज आहा जाल्यार तेणी येवन आमकां सजेशन दिवपाचें. तेज्या प्रमाणे म्हाका दिसता 1-2 क्वेरीज येयला, तेज्या प्रमाणे आमी चेंजीस करपाक समज जाता जाल्यार करतले, आनी समज कितें जायना जाल्यार आमी परत मांडटले तेंचे कडेन, सावयो आमच्या एक्सपर्टा कडेन. तशेंच आतां आमकां सगळ्यांनी युनिवर्सली डिसायड केलां की आमचे 25 कावन्सिलरांनी डिसायड, 2 कावन्सिलर नासलेले 23 कावन्सिलर डिसायड केला की तो प्लान आमी फुडें व्हरपाचो म्हणून. आनी आजुनूय सपोज कोणाचे क्वेरीज आहा तरी सुद्दां आमी 1-2 दिसाचो टायम दिला. 2 दीस आमचे कडेन दवरून समज कितें आहा जाल्यार आमी सजेशन लोकांचें आहा जाल्यार आमी घालतले आनी फुडें घालतले.